काय हेडेक झाला होय आणि टॅबलेट मागवल्या मागता टॅबलेट घेऊन जायना ना तू दी किती टॅबलेट घे आणि त्याने म्हाका काम दिला गायज हा आणि मागीर म्हणटलो लेट झाला सो अदीक बरें तू बेगीन टॅबलेट घे काम दिला रे रांदपाचे काम दिला रांदपाचे ना कहले काम दिला ओके ना रे चल हांव रांदनायस ओके रान I'm the chef de cuisine I'm cuisinier पोट भितर घालता आणि शर्ट ट्राय करता तो जाता पोट सोड तीन धावून गेले दिवानी बेला घेऊन धावून गेले जाता हे जातेला आय न्यू इट लुक्स नाईस अरे नाईस सदाच बरं दिसता बाय गाईज आयज सारखे चोड वारे मारता पयरे न्हू गाडी आणलो कोण पर्पजली इज गिविंग मी द कूल मुनीस दिसता तो ना Hey guys, welcome back to my channel and this vlog is also going to be in Konkani because पहिले सद्याक म्हाका म्हणोंक जाय सोजमोता तुमी सगळी बरी हा म्हणून हांव अजून पासून रिकवर जाता लास्ट कोंकणी व्लॉगान गायज आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळलो मेळ्ळलो जायते जाणांनी आमकां म्हटला सोरपोतेल कोरा आनी कितें कितें राना हांव कूक न्हू गायज हांव म्हाका कितें लायक जाता ते व्हेरी वेल जाणा बट जे नको ते हांव कोय रानू तुमी म्हाका रेसिपी धाडा आनी मालबट ट्राय करतलो प्लीज कितें वयर सकयल जाला कोंकणीन जाल्यार मातशें मानून घेवचें कांद्याक पियाव म्हणटा म्हणून येस म्हणटा गायज पूण हांव कांदो म्हणटा सो आमकां लास्ट व्हिडिओन एक्चुअली बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा अँड वी वर रियली ओवरवेल्म्ड आमी केन्ना चिंतूंक ना की कोंकणी व्लॉग आमकां लोक इतलो लायक करतलो म्हणून आमचो व्लॉग बट इट्स रियली ओवरवेल्मिंग थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच काळजाचे खोलायेन थावन देव बरें करूं आनी होच आमकां सपोर्ट दिया गायज ही फॅमिली वहीत आमी वाडोवची मोगान आमकां मातशें कॉन्फिडन्स येता मोटिवेशन येता आनीक व्लॉग करपाक केन्नाय तुका बरे रिजल्ट येयले ओ कितेंय कोणें तुमकां सांगलें लायक यू नो ओके बरी वस्त जाल्या हांव बरी केल्या तुका आनीक उमेद येता करपाक सो तेच भाशेन गायज जेन्ना तुमी आमकां रिस्पॉन्स दिता सबस्क्रायब करता लायक करता फिल्स रियली गुड आनीक मोटिवेशन मेळटा आनीक कॉन्फिडन्स मेळटा आनी नाव यू मस्ट बी ऑलरेडी सीइंग मी हांव आनीक बेटर उलयता लायक नॉर्मल उलयता लायक आता मातशें कॅमेरा कॉन्शियस जायना लास्ट व्हिडिओन तुम्ही पळयलां आसतलें की मालबेटान आर्गोजाचे कार्ड औरंग नासलें एज अ प्रूफ ऑफ आयडी सो आयज आमी आतां थिंगा वयता टू कलेक्ट हीज SST सो गायज सोरपोतेल आनी कितें कितें तुमी डिशीज करा म्हणटा ती आमी कूक न्हू गायज फॉरेनीच न्हू हांव ओन्ली ज्यो वस्तू फॉरेन बरें जाणा आनी म्हाका लायक जाता ती हांव बरी रांदता उमेदीन रांदता मोगान रांदता तेच भाशेन सोरपोतेल इज अ व्हेरी हार्ड प्रोसेस अँड तुम्ही रेसिपी धाडा गायज वी मायट ट्राय इन फ्युचर यू नेवर नो वी कॅन ऑलवेज ट्राय बट आमकां ऑब्वियसली तुमी करता ते भाशेन जावची ना घोडे बिकॉज तुमी यू नो बेटर करतली आनी आमकडेन घोडे जावची ना ते भाशेन सो आमी स्टील ट्राय करतली आमी म्हणल्यार हांव मालबेटाक हेल्प करतले मालबेट करतलो मालबेट yeah he likes to do things from scratch and all so he might get that done आमकां रियली बरें दिसलें गायज की तुमी आमकां इतलो मोग दिलो इतलो सपोर्ट दिलो ऑन द कोंकणी व्लॉग आनी अदरवायज ऑल्सो इन ऑल द व्लॉग्स यू ऑल हॅव शोड सो मच ऑफ लव अँड सपोर्ट आनी तुमच्या फॅमिलीक फ्रेंड्साकूय हो व्लॉग तुमकां लायक जाता तो शेअर करा गायज आमकां फॉरेनी बरें दिसता न्हू वी नेवर थॉट वी वूड कम दिस फार अँड वी हॅव अँड आय एम रियली हॅपी आनी मालबेट म्हाका ट्रीट दितलो न्हू कित्याक एवरी स्टेप यू गो ahead you should never forget and never forget where you've started from also so every step you grow I think it's a time to celebrate you should celebrate every small wins every big wins no wins you should celebrate guys live laugh and spread love guys so कोंकणीन म्हणून दाखवते जियोपाचे आसपाचे आणि मोग स्प्रेड करपाचो गायज सो आता आमी वाटेर हा मातशे उजवाडान आयज व्लॉग करता म्हाका मातशें बरें दिसलें पूण घरा येता म्हणल्यार रोकडो खावंक जातलो गायज म्हाका तुमकां आनी एक वस्त सांगूंक जाय ओके मालबेट अजून पासून कितें म्हणटा रे सबस्क्राइब ना 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 कितें म्हणटा ते सारकें सांग ते केन्ना केन्ना येता न्हू मालबेट अजून पासून सबस्क्राइबच म्हणटा गायज इट्स सबस्क्राइब करो ओके
लास्ट व्लॉगानूय हांवें नोटीस केल्लें तेका आनी मातशें डिफिकल्ट जाता गायज इवन एट द स्टार्ट म्हाका उगडास एक फावट हांवें बसून म्हटलेलें तुमकां सगल्यांक ओके काळजान थावन देव बरें करूं बिकॉज हो चॅनल गायज ग्रो जाता वी हॅव 400 सबस्क्रायबर्स प्लस अँड काउंटिंग थँक्यू तुमकां फानी कमेंट्सूय येयल्या मेसेज व्हॉट्सएप अँड इंस्टाग्रामाचेरूय जायत्या जाणांनी मेसेजीस धाडल्या म्हज्या फ्रेंड्सांनी बसून जायतो सपोर्ट दाखयला थँक्यू तुमकां सगल्यांक बिकॉज तुमच्या सपोर्टा बगर आमी हो चॅनल ग्रो करपाक पॉसिबलूच जावचो ना सारकें म्हणलां न्हू हांवें सो हाय डिमांडाक लागून होय व्लॉग जातलो कोंकणीन इन फ्युचर पासून आमी चडशे व्लॉग्स कोंकणीन ट्राय करतली करपाक आणि थोडेशे इंग्लिशीन व्लॉग्सूय जातले गायज सो आमकां सदांच मोग आनी सपोर्ट दाखोवचो गायज हांव पालक पण करतले रेस्टॉरंट स्टायल आणि तुमकांय दाखयतले गायज सो काळोख जावचे पयलीं बेगीन बेगीन मालबेट SST कार्ड घेवन येतलो हांव गाडयेन बसतलें हांव भायर सरचें ना आयज पळोवंक शकता गायज तुमी हांव बरें उलयता न्हू प्लीज सांगा गायज कमेंट करा ओके सुदरला आणि आनीकूय बेटर जातले गायज येलो गायज येलो फायनली हांवें म्हटलेलें तुमकां की मालबट म्हाका ट्रीट दितलो तो कितें विचारता म्हाका चाव चाय वाला आय न्यू यू वूड हॅव टेकन मी टू चाय वाला आणि चाव दितलो आणि ट्रीट जाली म्हणटलो चावत घेवया गायज इट्स कोल्ड ऑल्सो then we'll have to walk there हो I left भायर येवपाचें ना म्हाका चाव आणि किती जाय तुका चाव ताट बेसिकली मालबट आता चाव आणि भजिया भोजी घेवन भोजी तुम्ही कितें म्हणटा गायज आमी भोजी म्हणटा भोजी हा जाल्यार हाड आणि ना जाल्यार मागीर तूं पालीची बिस्कीट हाड नो भोजी नो नो प्रॉब्लेम जीनियस सो गायज आमी आता घरा वयता बिकॉज ही चाव इतल्या बेगीन न्हिवपाची ना पालीजी खाता जाय ते पण ओके सो गायज आमी आता घरा पावली अँड नाव वी आर गोइंग टू मेक पालक पनीर आणि हांव करतले मशरूम फ्राय हो व्हडलो शेफ आमचो हो आमचो दुसरो शेफ न्हू गो धाकटो शेफ गायज पालक पनीर करपाक आमकां थोडी पनीर अँड पालक वाव मारवाडा कॉलेज